एक्सिडेंट प्रोन झोन आशिल्ल्या व्हाळशी बोड्ड्या रस्त्याचेर फाटल्या 2 वर्सांच्यान भिरांकूळ अपघाताचे प्रकार नियंत्रणात आयल्यात. ह्या रस्त्याचेर रुंदीकरण केलां. दुसरे वटेन येरादारी विभागाचे पोलीस ह्या रस्त्यांचेर कॅमेऱ्या वरवीं वाहनांच्या वेगाचेर नियंत्रण दवरून आसतात. ताका लागून ह्या रस्त्यांचेर अपघात उणे जाल्यात असो अदमास आसा. फाटल्या 6 वर्सांत ह्या रस्त्यांचेर 7 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात जाल्यार 10 जाण जखमी जाल्यात. नोव्हेंबर 2020 उपरांत आतां मेरेन व्हाळशी रस्त्याचेर भिरांकूळ अपघात घडूंक ना. पयलीं हांगा अरुंद रस्तो आसलो आनी वर्साक 10 एक्सिडेंट जाय आनी एका वर्साक एकटो तरी मनीस ह्या रस्त्याचेर एक्सिडेंटान मरण पावता. पूण मागीर आमी रस्तो रुंदीकरण करपाक घेतलें आनी हांगा फुटपाथ करपाक घेतली आनी आतां एक्सिडेंटाचो प्रकार जो आसा तो म्हणजे झिरोचेर येयला असो म्हाका दिसता. चुकून बारीक सारीक एक्सिडेंट जालो जाल्यार मोठो एक्सिडेंट जायना. म्हणजे हेजो हो रस्त्याचो मोठो केल्ल्याचो परिणाम. आनी दुसरें हे थोडेशे भुरगे गाडयो फास्ट मारता, स्कुटरी फास्ट मारता, एक्सिडेंट करता. म्हणून हांगा ट्रॅफीक पोलीस रावले स्पिडीक कंट्रोल करपाक. आनी ते 60च्या वयर जर येयत जाल्यार तांकां ते फायन दिता. म्हणून हांगा आतां सद्या बरें चालू आसा.